माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. निरो भलायकेक बरो, सोरो हालयता धोलयता, निरो तब्येत सुदरायता, सांगता नार्वेचो काजकार. अजुनूय पारंपारीक पद्दतीन मळटात मुट्टे. अजुनूय काडलो ना भरून म्हापसा हायवे वयलो ताळ रोडा पुला कडलो गॅप. दिता अपघातांक निमंत्रण. पीडब्ल्यूडी खात्याचे हडबडीत काम. पवित्र मनान पाळो ईद उल फित्र. रोजाचो घेतलो आनंद. शीर खुर्मा बरोबर खोशयेचे एकामेका भितर वाटप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एका अपघातांतल्यान सरकार शाणे जालें ना. म्हापसा हायवे वयलो तार रोड पुलाकडलो गॅप अजुनूय भरून काडूंक नाशिल्ल्यान अपघातांक निमंत्रण दिवपाचे तयारेत आसा. पीडब्ल्यूडीची घाळपणां दिश्टी पडटात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कांय दिसा पयलीं तारीकडेन जो हायवे आसा त्या हायवेचेर इको कारीचो अपघात जाल्लो आनी हांगासर ह्या हायवेचेर जी जागा आसा ती खंय तरी भरून काडपाक जाय म्हणून हांगासरल्या थळाव्यांचो डिमांड आशिल्लो. पूण आजून मेरेन एक्सिडंट जाल्या उपरांत सुद्दां ती जी स्पेस आसा ती भरून काडिल्ली ना. ती स्पेस ताच्या सकयल तार न्हंय व्हांवता. हेच्या फुडें जर थंय एक्सिडंट जालें जाल्यार गाडी डायरेक्ट उदकान पडपाची शक्यता आसा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ती जी स्पेस आसा ती आयज भरून काडपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात की अपघातांचें प्रमाण बरेंच वाडलां. गाडयांक चलोवपाक नियंत्रण ना. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज हेचेर कारवाय करून हो जो स्पेस आसा तो आयज भरून काडपाची गरज आसा. भौशीक बांधकाम खात्याचे पूल आसूं वा उदकाच्यो टाकयो वा पायपलायन एकदा घालून गेले काय फाटी वळून पळोवपाची हांका परंपराच ना. आणि सरकारी कामां म्हटले काय सांगला तितलेच करप ही वृत्ती. ती तार रस्त्यार पळोवपाक मेळटा. मिडियान दाखयले बगर असली कामां जाग्यार घालचेच ना अशें सरकारान ठरयला काय कितें? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत रस्त्यावयल्या अपघातांचे भिरांकूळ प्रकार चालूच आसात. कांदोळी सायप्या एका चारचाकी गाडयेच्या ड्रायव्हराक लकडी मारिल्ल्यान गाडयेचो खांब्याक धपको बसलो. ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाली. 24 वरां परस उण्या काळात अशे तरेची ही दुसरी घडणूक. हाचे पयलीं बुधवारा सांजे वेळा उसगांवां जाल्ल्या अपघातात 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक मरण आयिल्लें. नितीक्षा गांवकर ते विशीं माहिती दिता.
गोंय राज्यांत अपघातांचें प्रमाण बरेंच वाडलां. अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेयना. दिसान दीस आमकां एक ना एक घडणूक आयकपाक येताच. आयज सकाळीं फांतोडेर 3 वरांचेर सायप्या कांदोळे हांगा 4 व्हिलर कारीचो सेल्फ एक्सिडंट जालो. ह्या एक्सिडंटान जो चालक आशिल्लो त्या चालकाक इंजरी जाल्ली आसा आनी ताचेर जीएमसीन उपचार चालू आसा. ही जी 4 व्हिलर कार आशिल्ली ताणें सुरवातीक लायटीच्या पोलाक धपको दिलो आनी ताच्या उपरांत जी रिटेनिंग वॉल आशिल्ली ताका धपको दिल्लो आसा. ह्या एक्सिडंटान ह्या चालकाक मार बशिल्लो आसा तशेंच ताच्या गाडयेचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ईद उल फित्र हो इस्लामी धर्मांतलो एक पवित्र उत्सव. ईदाक ईद उल फित्र वा मिठी ईद अशेंय म्हणटात. या उत्सवात मुसलमान भाव फांतोडेर सावन सांजे वेळा मेरेन 1 म्हयनो रोजा म्हळ्यार उपास दवरतात आणि धार्मीक कार्यावळी आणि आध्यात्मिक चिंतनाच्यो कृती करतात. लोक आपलो रोजा सोंपोवन ईद मनयतात. पळोवया गोंयभर मनयिल्ल्या ईदाचे कांय उर्बे भरीत खीण. इस्लाम मुस्लिमीन ट्रस्ट की तरफ से ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद पेश की जाती है. अल्लाह ताला हम सब के लिए ईद उल फित्र को बहुत मुबारक फरमाए. अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. सुब्हान मन नव्वर क़ुलूबल आरिफीन बिसिराजिल हिदायति वल फुरक़ान वशरह सुदूरुस साइमीन बिनूरिल मग़फ़िरति वल ईमान وأكرم عبادة المؤمنين بصيام شهر رمضان. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إلا الله أكبر. आज ईद उल फित्र मैं पूरे गोवा के वासियों को, गोवा के लोगों को और ख़ासकर हमारे मुसलमान भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा. आज हम ईद उल फित्र मना रहे हैं. पिछले 1 महीने में रमज़ान शरीफ के महीने में हमने पूरे रोज़े रखे और रोज़े रखकर आज हम ईद उल फित्र मना रहे हैं. और हमारे इस रमज़ान मुबारक महीने में जो रोज़े रखे हैं इसमें हमने ये दुआ की कि गोवा हमारा हमेशा एक शांतिपूर्ण गोवा रहा है. इस दिन को हम सब के लिए दुआ से बरकत बनाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए इस दिन को मुबारक बनाए. और इस ख़ास दिन में हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस दिन की बरकत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति पैदा फरमा दे. अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन की बरकत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए और रब्बुल आलमीन इस मुल्क में अपनी नेमतों का खूब फैज़ान फरमाए रब्बुल आलमीन. और अमन व शांति अल्लाह करीम इस मुल्क हिंदुस्तान में पैदा फरमा दे कि हर एक की जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज रहे. ह्या निमतान हांव आमचे सगळे गोंयकारां हे जावं हिंदू भाव जावं आमचे कॅथलीक भाव जावं जैन जावं जाल्यार गुजराती जावं भोजा जावं सगळे आमचे गोंयकारांक आयज ईदाची उन्नीत पुरवी आनी अशें सगळे आमी मेळोन रावचे आनी सगळे एकवटान रावचे अशें हांव देवा कडेन आयज मागलां. आयज आमी देवा कडेन प्रे केला ही शांती गोंयांत जी आसा अशीच रावची आनी आमचे सगळे मुस्लीम बंधू जे आसा गोंयचे जे आसा सगळे जनतेक ईदाची जी आसा उन्नीत पूर दिसता आनी मागता देवा कडेन आमचे गोंयचे प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आसा गोंयाक लागून जे आसा बरें कार्य करता आनी जे कोणी पॉलिटिशियन गोंयचे जे आसा जनतेक गोंयचे लोकांक लागून बरें काम करता आमी सदांच आमचे मुस्लीम भाव जे आसा सदांच जे आसा तांचे वांगडा आसतले आनी सदांच गोंयचे एकवटा खातीर आमी सदांच मुखार आसतले. आमी ते 1 पावल मारता जाल्यार आमी 2 पावल मुखार वचून गोंयचे जे आसा इतिहासाक गोंयचे जे आसा फुडारा खातीर गोंयच्या खातीर आमचे लोक जे आसा सदांच जे आसा मुखार आसतले. Make
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मुक़द्दस दिन ईद उल फित्र का अजीम दिन है। इलाक़ाई तमामी अफराद ने अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ा मस्जिद में हाज़िर होकर हमने बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमने दुआ किया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ भी बेचैनी का माहौल है, अल्लाह सारी दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए। बिलखुसूस हमने शहर गोवा के लिए खुसूसी दुआ की कि यहाँ जितने भी अफराद रह रहे हैं, अल्लाह सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए, सबको मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। और आज के इस मुक़द्दस दिन अल्लाह तबारक व तआला कि हमने इबादतें की। रमज़ानुल मुबारक में हमने 30 रोज़े रखा। रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इनाम से नवाजा कि ईद उल फित्र जैसा मुक़द्दस और अजीम दिन हमें अता फरमाया। अल्लाह करीम हमारी नमाज़ों को, हमारे रोज़े को कबूल फरमाए। फरमा दे अल्लाह भाई, अल्लाह चंद दिनों की अल्लाह जिंदगी है, अल्लाह कब खत्म होगी अल्लाह हमें उसका इल्म नहीं है, अल्लाह तू जानता है। अल्लाह जुल्म अज़ीम को माफ फरमा। ऐ अकरमुल अकरमीन, ये अल्लाह सबके जायज़ मकासद को अल्लाह पूरा फरमा दे। ऐ अकरमुल अकरमीन। आमकां जे देवान अवयव दिल्ले आसा, हात आसा, पांय आसा, दोळे आसा आनी कान आसा। रमजानाच्या म्हयन्यान आमी उपास धरता आनी आमकां शिकयता, रमजान आमकां शिकयता की दोळ्यांनी वायट पळोवचें न्हू, तोंडान आमी वायट कोणाचें उलोवचें न्हू, आनी कानान हे वायट आयकचें न्हू, पांय आमचे वायट मार्गार वयचे न्हू, आनी हातांनी वायट कर्म करचें न्हू। आनी हेच आमी रमजानचे जे आमी शिकवण घेतलेली आसा तीच अशी आमी फुडाराक आमी फुडें व्हरता आनी अशेच तरेन आमी चलपाचो जे आमकां आमच्या मोहम्मद पैगंबरान शिकयला पळय त्या प्रमाणे आमी चलपाचो प्रयत्न करता। हांव समस्त गोंयकारांक ह्या ईदा निमित्तान सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता। आमचे हिंदुस्तान राष्ट्रान सगळ्यांक एक मेळोन दवरचें आनी आमचे भाईचारा, पीस आनी सगळ्यांक दिवची आनी देशाची प्रगती जावची अशें आयज आमी मागलेलें आसा। तेन्ना आमी सगळे कडेन मागता की सगळे आमी आज सगळे एकी कडेन रावया, देशाक आनीक फुडें व्हरुया आनी आमचे देश एक जगान नंबर 1 करचो अशें हांव بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र के सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह इस इतनी गर्मी के मौसम में भी पूरे के पूरे 30 रोज़े हम सबके अच्छे गए। अल्लाह ताला से दुआ है इस ईद के बरकत से इस देश में सुख और शांति से रहे और भाईचारगी बने रहे और जितने भी बीमार लोग हैं इनके अल्लाह ताला शिफात करे और जो भी परेशान लोग हैं इनकी परेशानी को दूर करे और जो लोग इस ईद के दिन ईद नहीं मना सके कुछ ज़रियों से, कुछ तकलीफ़ात से, कई लोगों के घरों में मौतें हो गई हैं, उन लोगों को भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। एक दूसरे के गले मिलते भाईचारे पे और हमारे बहुत से तमाम हिंदू भाई, कैथलिक भाई हमारे घर में आते, हमारे साथ में शेयर करते, वो एक भाईचारा का पैगाम है। और हम सभी मुसलमान की तरफ से हम सबको ईद मुबारक में करता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे वतन का सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से का हमारा, ये बोल के मैं आपको ईद मुबारक करना चाहता हूँ। हम सब मिलके जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे अखलाक को देखकर जो है, हमारे किरदार को देखकर हमारे जो है मामलात, मुआशरत, मामलात और जो सब ईमान, इबादत हर चीज़ को देखकर वो भी जो है हमारे
हमारे जो है हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। आणि गेले आता 30 दीस जाले तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे पाक म्हयन्या भितर 30 दीस तेंच्यांनी तेजे रोजा धरलेले आनी हर दीस ते रोजा पुजिता येवन ते सांजचे मागीर तोडटाले. सो असो तेंचो इतले मेन दिसाचो जो आसलो आनी आयज तेंचो जे नमाज आसलो नमाजाक हांव मुद्दाम तेंचे आमचे सगळे भावा बरोबर आसलेलो आनी खरेंच मनानसून बरें दिसलें की आयज आमच्या आख्ख्या मुरगांवान आख्ख्या गोंया भितर सगळे जाण आमी एकामेका कडेन भावा भाशेन सगळे जाण रावतात. सगळे जाण एकत्र येवन सगळे सण जशे आमचे ईद जालो, क्रिसमस जालो, दिवाळी जाले, सगळे जाण मेळोन आमी मनयता. खूब खुशी भोगता आनी सगळे जाण हांगेले आमचे भाव सदांच वांगडा रावलेले आसा आनी हांव देवा कडेन मागता की अशे ईदाच्या दिसाक सगळ्यांचे अशेंच तेंच्यांनी ब्लेसींग दवरचें आनी सगळ्यांचें कल्याण जावचें आनी बरें जावचें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोरो जिवाक बरो अशें आमचे जाणटे म्हणटाले. सोरो चड कुट्ट केलो काय मनशाक हालयता धोलयता. पूण ह्याच सोऱ्याची सुरवेची प्रक्रिया म्हळ्यार निरो. तो निरो खंय वखदावरी भलायकी सांबाळटा. नार्वेच्या शेतकारांनी सांगले, आयकयात. गांवागावांनी सड्यार लोक अजूनही काजीची पिकां घेतात. प्रत्येकाच्यो कोळंबी असतात. कोळंबेर मुट्टे मस्तितात. ताचो कार म्हटल्यार निरो. निरो जितलो नितळ तितलो पिवपाक मजा हाडटा. जायते जाण बाटल्यांनी भरून तो विकपाकय दवरतात. अजून पर्यटन खात्यान गंभीरतायेन ताचे कडेन लक्ष दिवंक ना. पळोवया ह्या निऱ्याची काणी. जो निरो आसा जे पयलीं आमी सगळे मुठ्ठे एकटे करता आनी एकटे करून ह्या कळमेन हाडून दवरतात. ओळे मागीर ओळ एक आना काजी तेच्यो ओळ्यो का मागीर त्यो पांया पुना घालून अशे अबो मळटा. मळ का मागीर ती सगळे सोप जे आसा बारीक आसा जाता तेजो अबो हो रोस जो येता तेजो रोसाचो आमी उर्राक काडटा अबो आनी ते उर्राक काडल्या नंतर तो रोस आहा आनी मागीर जो सोप जे सगळे एकठांय करून आमी ते एकठांय केल्या नंतर मागीर थंयसर एक हे कशी बांदता चुमळ कशी म्हणटा हेका. चुमळ बांदली काय तेजेर मागीर ते गुणो दवरलो काय जेन्ना मागीर गाळून येता म्हणजे बारीक येता निव्वळ येता उदक कसो हे जाता तेका आमी निरो म्हणटा. मागीर तो सगळ्यान लास्ट तो लास्ट सगळ्यां जे मळून बिळून जाल्या नंतर मागीर ते सोप हे केल्या नंतर ते बांदून मागीर जेन्ना गुणो दवरतलो तेजे तेन्ना तो सारको निव्वळ जे उदीक कशें येता तो पिवपाक खूब गोड लागता. म्हणजे ते हेजो हे ज्यूस कसो म्हणजे मुठ्यांचो ज्यूस तो जंगल ज्यूस. जंगल ज्यूस. निरो आयज सद्या चल्ला हेच चल्ला निऱ्याची सातूच चल्ल्या म्हणटा अशी. कित्याक हें जें वातावरण आसा ज्यो काजी जाता मुठ्ठे जाता आनी प्रत्येक कडेन आमच्या गोंयांत तरी खंय ना अशें ना की निरो भरपूर रितीन मेळटा हांगासर आनी लोक थोडे विकताय बीन. पण तुमी पळयतले ही जी हांगासर जी मया जी वाठार आसा थंय हांगासर जी एरिया आसा थंय जो मुठ्ठ्याचो रस काडटा पळय इतलो बरो लागता जिवाक सामको मस्त. आनी रावून जर तुमी पळयशात हांगासर निरो खरेंच अशें दिसता की एकदम खंय तरी अमृत पियेल्ल्या भशेन दिसता. तेजी सात्विकता जी आसा ताजी निऱ्याची जी बसून पियांतले पळय चौग जाण बसून बरोबर पिता इतलो बरो लागता की तुमकां ताजी चव बसतकूच चौगा वांगडा बसतले मेळून दिसून वागतले टायम कसो वतलो ते चवेन कांयच कळचें ना. हो निरो इतलो मस्त. म्हाका तरी इतलो अनुभव आसा की म्हज्या टायमार जेन्ना ल्हान धाकटो आशिल्लो हांव थंय आमच्या सेऱ्यागेर वचून निरो पितालो. ते निऱ्यान अशें आयकलां हांवें की दुयेंसां सुद्दां मनशाची दुयेंसां कातारता. इतलो निरो जिवाक बरो आसा. वातावरण मनांतली आंगांतली शरिरांतली गरमी आसा ती गरमी भायर मारता. एका तरेन तो निरो म्हणजे एक म्हणटा अशें वखद आमी घेता पळय तशें त्या पद्दतीन तें औषध तें आमकां सद्या शरिराक. पण ताजे स्वाद ताजी टेस्ट जी मस्त लागता पळय तुमी खरेंच टायमान टायम काडा कोणाक मेळटा जाल्यार. आनी जे पारंपारीक रितीन चल्लां हांगासर नॅचरल निसर्गाचे तरेन हांव निरो काडटा पांयान जे मळटा मुठ्ठ्यान त्या तरेन निरो काडटा हें तुमकां खंयच पळोवंक मेळचें ना. आज सगळे कडेन आधुनीक जाल्लें आसा. हांव अशें म्हाका अशें दिसता खरेंच ही जी परंपरा हांगा चल्ल्या पळय खरी पळयन दिसता दोळ्यांनी खरो निरो पीन दिसता. पण जे दुसरे कडेन आमी पळयता तो निरो जे घाण्यार घालता जो हातान हे करून दुसऱ्या हातून मशिनान काडटा ताका कांयच वालोर ना.
कित्याक तो कितलो जाल्यार सात्विकता ती नासली तातून, कित्याक जे मनान जे पांयान जो घाणे हितून जे धाडून काडटा निरो पळय तो इतलो मस्त निरो हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. शेतां आसूं वा भाटां वा रेनां तांचे मजतीक तंत्रज्ञान धांवन आयलां, पूण कांय कडेन पारंपारीकताच तिगून उरल्या. देखीक मुट्टे माड्डुवपाचो प्रोसेस वचून माखनां आयली, पूण कांय जाण परत पांयांनीच मुट्टे माड्डुवपाचे पद्दती कडेन वळ्ळ्यात, सांगता तुकाराम. खूब लोक हांगासर निवप येवपाक येता आनी ती म्हाजे एक लोक येता, म्हाका ती खोशी मेळटा आनी ते खोशेक लागून हांव ते आजून पासून पांयानूच मळटा. अशें हेजो क्वॉलिटी कितें चेंज जाता भितर? ना म्हणजे हो पांयान मळटा न्हू, मशिनाचो कितें जाता सांगपा, मशिनाचो कलमेल्लो कसो वास मारता. आनी दुसरें म्हणजे तेजो अबो पयलीं आमी मशीन बसयल्ले ते काळसोपण कशें येता, काळसोपण आनी जेन्ना आमी पियाता पळय नाकांतसून तेन्ना कलमीचो कसो वास मेळटा. पण जो हेजो नेचरल आहा म्हणजे खडपांसून पांयांसून जेन्ना आमी हें मेळटा तेन्ना सारको तो रुचीकूय लागता आनी ताका कसलोच वास जावन कसलोच हें जायना. तुमी अजून पर्यंत हें सोडूंक ना? अजून सोडूंक ना. आमी पयलीं बसून आसा म्हणजे आतां म्हाजे आजो करतालो, आज्याच्या बाप फाटसून मागीर म्हाजो बापूय करतालो, बापायच्या फाटसून आतां हें हांव चलयतां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी भक्ती पै बाळगी. शुक्रारा मळबांत कुपा दिश्टी पडटली, पूण सूर्याचे उश्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात विसव मेळपाची शक्यताय उणी आसता. सकाळी कांय सुवातींनी धुके पडटले, हवामान विभागाचो अदमास. सप्तकाच्या शेवटाक हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. शुक्रारची सुरवात शांत आनी घडये मातशी थंडसाणेन जातली. उणे तापमान सुमार 26 आसतले, दनपार मेरेन सुमार 34 आनी 35 डिग्री सेल्सियसाचो तापमानाचो अदमासाची नोंद जातली. रातच्या वेळार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. वाडटे उष्णतायेक लागून भलायकी सांबाळपाचो सल्लो IMDन दिला. शुक्रारा मळबात कुपा तापमान सामान्या परस चड. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. वायव्ये कडल्यान वाऱ्याक आर्द्रताय आनी तापमानात वाड. सकाळी धुके आनी दाट दव. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.